अशा सगळ्या फायरमॅन आणि फायर सर्व्हिसेसचे वेगवेगळे ऑफिसर्स पुराय देशभर ज्यांच्यानी आपले प्राण दिले तांकां आमी मानवंदना दिता आणि तीच मानवंदना पुष्पचक्र अर्पण सगळ्यात पयलीं हांवें केलें. आज परत एकदा ह्या सगळ्यांचो हांव उगडास करता. दुसरे सुवातेर हांव अभिनंदन करता सगळे अवॉर्डी जांकां वेगवेगळे अवॉर्ड फावो जाले, म्हणजे फायर सर्विसीसची हे आपलें काम करीत आसतना वेगवेगळे एप्रिसिएशन अवॉर्ड्स वेगवेगळ्या पद्दतीचे त्यांच्या सुवातीचेर अवॉर्ड्स तांकां सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता आणि खरोखरूच सगळ्या जाणांक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. तिसऱ्या सुवातेर आमची सगळीं भुरगीं ज्यांच्यांनी ह्या कोविडाच्या स्थितीत सुद्दां म्हणजे ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन्स जे पुराय स्कूल कॉलेजीस हाच्या भितर 300 पेक्षा चड भुरगीं पार्टिसिपेट जालीं आणि फायर सेफ्टी ह्या विशयाचेर तांच्यांनी वेगवेगळे चित्रीकरण करून ऑनलायन पद्दतीत आमच्या फायर डिपार्टमेंटाक सबमीट केलें. त्या सगळ्या भुरग्यांचें हांव खरोखरूच मना पासून भुरग्यांचें तेंच्या पॅरंट्सांचें तेंच्या टिचर्सांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता की ह्याय पद्दतीत तांची सजेशन्स की डिपार्टमेंटाक चित्रकरणीच्या रुपांतल्यान तांच्यांनी सादर केले त्या बद्दल त्या सगळ्या जाणांक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. फायर सर्विसीसचे सगळे गोंयांत काम करपी सगळे स्टाफ ज्यांचे डेडिकेशन तेंचे डिसिप्लीन डेडिकेशन एंड डिवोशन फॉर द सर्विसीस ऑफ द फायर सर्विसीस हाज्या खातीर सगळे जितके स्टाफ मोर दॅन 1300 स्टाफ वर्किंग इन वेरियस फायर सर्वीस स्टेशन्स वेरियस तालुका लेवल ह्या ऑफिसाचेर ह्या सगळ्या स्टाफाचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. जेन्ना जेन्ना आमकां एमर्जन्सी लागता, फायर एमर्जन्सी आसतली किंवा इतर एमर्जन्सी आसतली, तुमी सदोदीत तत्पर आसता आणि त्याच पद्दतीत कितल्याशाच जाणांचे लायफ तुमी वाचयला, कितल्याशाच जाणांची प्रॉपर्टी तुमी वाचयल्या, ताज्याय खातीर हांव म्हज्या पुराय डिसिप्लिन्ड स्टाफाचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आणि आयच्या नॅशनल फायर सर्वीस ह्या दिसा तुमी दाखयल्लो परेड, तुमी दाखयल्ली करेज, म्हणजे खरोखरच आमी म्हणटा की आमचो डिसिप्लीन स्टाफ इट इज वर्किंग फॉर द 24/7 म्हणजे हॉस्पिटल म्हणजे आयच्या पॅन्डेमिकच्या स्थितीत आमी पळयता की हॉस्पिटल स्टाफ, पुलीस स्टाफ आणि ताज्या उपरांत फायर सर्विसीस स्टाफ ह्या सगळ्यांचें हांव खरोखरूच अभिनंदन करता. आयच्या वर्साची थीम आसा द मेंटेनन्स ऑफ द फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इज द की टू द मिटिगेट द फायर हजार्ड. इट्स ट्रू, आमकां ज्या ज्या जाग्यार म्हणजे आमचें मेंटेनन्स आसतलें ह्या हांव मुद्दामूच पळयतालो की जेंकां जेंकां अवॉर्ड फावो जाला तांच्यांनी आपल्यो स्किल्ड ज्यो आसा ह्या आपल्या कडल्यो स्किल्ड वापरून कोण तरी IT सेक्टरांत आसतलो, कोण तरी मेंटेनन्स सेक्टरांत आसतलो, सगळ्यांक अवॉर्ड म्हाका दिसता आमचे डायरेक्टर बाब अशोक मेनन हांच्यांनी त्याच पद्दतीत म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली फॉर ज्या कामाक तुमकां अपॉयंट केला खातीर न्ही, तर तुमच्या कडले ज्यो स्कील आसा त्यो स्कील वापरून तुमी डिपार्टमेंटा खातीर आनिकूय चड कितें तरी दिलां, ताज्या खातीर तुमकां सगळ्या जाणांक अवॉर्ड फावो जाला. म्हाका दिसता ह्या धर्तीचेर पुराय डिपार्टमेंटात पुराय गोवमेंटात आसतलो स्टाफ हांच्यांनी आपली स्कील मॅनपावर जर वापरली जाल्यार निश्चितच रित्या म्हणजे गोवमेंटाची इतर डिपार्टमेंट सुद्दां खूब बऱ्या पद्दतीत अशा पद्दतीत काम करपाक शकतली. हांव सगळ्या म्हणजे आयच्या सुवातीचेर पुराय राज्यांतल्या सगळ्या डिपार्टमेंटाक उलो मारता की तांच्यांनी आपल्या कडली स्किल्ड जी आसा ही आपल्या डिपार्टमेंटान वापरपाक सुरवात करची. निश्चितच रित्या म्हणजे आमकां गव्हर्नन्स जे आसा हें फुडें व्हरपा खातीर खूब बऱ्या पद्दतीक कामाक येतलें. The National Fire Service Day is observed every year on 14th April to pay homage to the firemen martyrs who sacrificed their life by trying to save the lives and property of others. I pay my humble homage to the memory of the firefighters who laid down their lives in the line of duty since 1944, the year of the naval dockyard fire in Mumbai. They serve as beacons of courage and dedication to duty. The country observes Fire Prevention Week from today till the 20th April. The objective is to sensitize the community about safety practices and precautions. The theme of the current year is Maintenance of Fire Safety Equipment is key to mitigate fire hazards. The risk of fire is one of the greatest threats to mankind. The loss of life or property as a result of fire is a tragedy. Industry, government, and indeed everyone must share the responsibility of protecting the property from the consequences of fire.
हो जो तुम्ही स्मोक हाऊस पळयता त्या स्मोक हाऊसांतल्यान आतां उजो लागलेलो आसा आनी भितर भयंकर धुंवर जाल्लो आसा. अग्निशामक दलाच्या जवानांक आपयल्या उपरांत ब्रिदींग एपरेटस सेट घालून दलाचे जवान तांणी ह्या बिल्डिंगेन भितर एंट्री केल्ली आसा. त्याच बरोबर एक जवान फायर एक्सटिंग्विशर घेवन पयल्या पावण्याचेर जर थंय उजो आसत जाल्यार तो पालोवपाचो यत्न करतलो. भितर कोणी कॅज्युअलिटी आसूं शकता, बेशुद्ध आसूं शकता, जर ताका भायर काडपाक लागून तांचे बरोबर स्ट्रेचरूय आसा. अशे तरेन ताणें भितर सरून तो उजो पालयल्लो आसा. म्हणून धुंवर आशिल्ल्या कारणान तांकां ब्रिदींग एपरेटस तशेंच दवरचें पडटा. केन्ना अशी परिस्थिती आसता की दलाच्या जवानांक इम्प्रोवायज करून दोरयेचो वापर करून सुद्दां बिल्डिंगेंतल्यान भायर येवचें पडटा. आता तुम्ही पळयतले मोटरसायकल रेस्पॉन्स युनिट. गोंय अग्निशामक दला कडेन जे मोटरसायकल रेस्पॉन्स युनिट आसा, जेन्ना खंयचो उजो लागता तेन्ना आमच्या फायर स्टेशनाक मोटरसायकल रेस्पॉन्स युनिट पयलीं वता. अशे तरेन तांकां ते भितर एक कॅज्युअलिटी मेळिल्लो आसा त्या बिल्डिंगेन. त्या कॅज्युअलिटीक आमी रोखडेच एम्ब्युलन्सींतल्यान हॉस्पिटलान व्हरता. मोटरसायकल रेस्पॉन्स युनिट हो पयलीं वता. तांचे कडेन कॉम्प्रेस्ड फोम अँड वॉटर इन द फायन मिस्ट फॉर्म वापरले वता आनी तो उजो आमी पालोवंक शकता. उजो ल्हान आसत जाल्यार ताका पयलींच ह्या मोटरसायकल रेस्पॉन्स युनिट कंट्रोल करूंक शकता आनी फुडलो जो अनर्थ आसा तो टाळटा. मोटरसायकल रेस्पॉन्स युनिटाचो आनी एक फायदो आसा की ट्रॅफीक बी खंय जाम आसत जाल्यार रोखडेच मोटरसायकल ट्रॅफिकांतल्यान वचूं शकता. ज्या जाग्यार आमच्या व्हडले गाडयेक वाट मेळना. तुम्ही पळयलां आसतलें की ताणें कांयच मिनटान हो डिझल आनी पेट्रोलाक लागिल्लो उजो पालयल्लो. Go!